राज्यान मनयलो 60वो मुक्ती दीस. वर्षभर चालू उरतल्यो देशभर कार्यावळी. गोंयच्या सुवाळ्यात राष्ट्रपतीन केलें उक्तावण. कुपत पडलेले आमचे जमिनीचे प्रश्न आदी सोडयात आणि दियात आमकां गुलामगिरींतल्यान मुक्ती. मये आणि वजरेकारांची स्वातंत्र्या खातीरची क्रांती चालूच. 60 वर्सां जाली तरी लोकांक मेळ्ळे नात आपले हक्क. गोंय सरकार 60वे मुक्ती वर्स मनोवपाक गुल्ल जाल्यार ते वटेन कोळसो विरोधात विरोधकांचे आंदोलन सुरूच. राजकारणी मात अजूनही जिल्लो पंचायत जैताच्याच मुडात. मुक्ती दिसाच्यो सगळ्यांक सदिच्छा. येवकार हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. 19 डिसेंबर गोंय पोर्तुगीजांच्या कोपशांतल्यान मुक्त जालें तो भांगराळो दीस. गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयलो. जायत्या हायस्कुलांनी भुरगीं उमेदीन वांटेकार जालीं. गोंयची राजधानी पणजी, मडगांव, पेडणे, दिवचल, वाश्को अशा वाठारांनी मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार तशेंच लोकप्रतिनिधींनी हजेरी लायत तिरंग्याक अभिवादन केलें. पळयात ते देखदिणे आनी खोशयेचे सुवाळे. पळयात हो गोंयची राजधानी पणजेंतलो मुक्ती दीस सुवाळो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान झेंड्याक मान दिलो. तशेंच पुलिसांची मानवंदना स्वीकारली. ह्या सुवाळ्यात कांय पुलीस अधिकाऱ्यांचो मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी भोवमान जालो. गोंय हे देशाच्या गिरेस्त दायजाचे प्रतीक अशें सांगतना मुख्यमंत्र्यान गोंयची व्हडविकाय गायली. पळयात. प्रत्येक भुयेक आपली अशी निजाची संस्कृताय आसता. दर एका भुयेक आनी दर एका भुयेची आपली अशी एक ओळख आसता. आमचे गोंय हे देशाचे गिरेस्त दायजाचे प्रतीक जावन आसा. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज हांच्या चरण स्पर्शात पावन जाल्ल्या ह्या भूमीत नव्या पिळगेक राष्ट्रवादा कडेन आकर्षित आणि प्रेरीत करपाची ताकद आसा. ही आमच्या पर्जळीत इतिहासाची उजळणी करून आमकां गोंयचो फुडार घडोवपाचो आसा. आमी गोंयच्या नव इतिहासाच्या एका म्हत्वाच्या टप्प्यार पावल्यात. फाटल्या 59 वर्सांचे सिंहावलोकन करून फुडल्या वर्साची आणखी वाटचाल करपा खातीर वेळ आयिल्ली आसा. जण एकलो गोंयकार जेका ह्या मताचो आसा. आमी ह्या दायजाचो, संस्कृताचो, अभिमानाचो तो गोंयकार नव गोमंतकाचो निर्माणाच्या वाटेर जावन आसा. सुविद्य, सुसंस्कृत, सुविचारी, प्रगतीशील, उद्यमशील अशें गोंय आमच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नान घडप शक्य आसा. धर्मेश आंगले हांचेर 3 दशकाचे सेवेची प्रामाणीक अशी मोहर लागिल्ली आसा. श्री पुंडलिक भिको कळकोटकर अत्यंत कुशळतायेन इल्ले काम आणि कामा परसय चड आपली सेवा करून दिवपी श्रीमती मलिना कुबल. पिरायेक आमी नमस्कार करतात. पिरायेक आमी आदरान वंदन करतात श्रीमती मलिना कुबल. आमचे कडेन मनान उर्बा जर आसत, मनान एक उत्सर्ग आसत आणि तेज पुंज असे उमाळे आसत जाल्यार आमी खंयच्याय खेळाक मुखार धरून आयिल्ल्या अडीनडचणी. मुक्ती दिसाच्या मडगांवच्या सुवाळ्याक उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकरान हजेरी लायली. गोंयांतल्या शेतकारांक थाकाय दिवपी कांय स्किमींचेर बाबू उलयलो. जाल्यार पेडणे उपजिल्लोधिकारी कार्यालया मुखार जाल्ले कार्यावळीक उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकारान हजेरी लायली. सुवाळ्याक हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. खेळांचे पॉलिसीक लागून गोंय मुखार पाविल्ल्याचे बाबून सांगले. जाल्यार पर्यटनाचेरय तो उलयलो.
वास्को हुतात्मा चौकाकडेन मुक्ती दिसाचे पूर्व संध्येक कार्यावळ जाली। तातूंत कार्लोस आल्मेदा आदलो पंचायत मंत्री राजेंद्र आर्लेकार आनी हेरांनी वांटो घेतिल्लो। जाल्यार मुक्ती दिसा निमतान घडोवन हाडिल्ल्या सुवाळ्याक पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन हजेरी लायले। ताचे हस्तुकी तिरंगो हुबयलो आनी त्या उपरांत ताणें हुतात्म्याक मानवंदना दिली। मुक्ती दीस म्हापशाय व्हडा उमेदीन मनयलो। उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार, पुलीस आनी हेर दळांबरोबर म्हापशेचे कार्यावळीक मंत्री मायकल लोबोन उपस्थिती लायली। पळयात हो सुवाळो। दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर तशेंच उपजिल्लोधिकारी कार्यालया मुखारय मुक्ती दिसाची कार्यावळ घडोवन हाडली। झेंडा वंदनाक मयेचो आमदार प्रवीण झांटये, उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार, पुलीस निरीक्षक आनी हेर अधिकारी हाजर आशिल्ले। झांटयेन मानवंदना स्वीकारली। प्रवीण झांटयेचे ह्या वेळार उलोवप जालें। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार, दिवचलच्यान महेश गोवेकार, म्हापशेच्यान आनी पेडणेच्यान संदीप कामुलकार आनी वास्कोच्यान हिरू महाले। भारत स्वतंत्र जालो त्या उपरांत गोंय मुक्त जालें। गोंय मुक्तीक 60 वर्सां जातात, तरीकय गोंयांतले मये आनी वझरी सारखे कांय गांव मात अजून गुलामगिरीची जीण जगतात। मयेच्या प्रश्नाचेर पर्रीकारान सांगिल्ले प्रमाण लोकांनी भाजपाच्या फुडाऱ्यांक वेचून दिले, पूण प्रश्न अजूनय सुटावो जाल्लो ना। मये भूविमोचन नागरीक कृती समिती म्हणटा। जाल्यार जे अजूनय पोर्तुगीज शाळे राबोवन लोकांक पांया पोंदा चिड्डुवपाक सोदतात तेंच्यांनी स्वताक सुदारचें, नाजाल्यार परिणाम भोगपाक तयार रावचें। वझरीकारांनी थेट शिटकावणीच दिल्या। गोंय सरकारान 60वें मुक्ती वर्स मनोवपाक सुरवात केल्या। ते खातीर 100 कोटी खर्च करतले, पूण मये गांव अजून पारतंत्र्यांतली गुलामगिरीचीच जीण जगता। कायदो केल्लो तो मयेकारांच्या तोंडाक पानां पुसपाक। एका वर्सा भितर घरां नावार करता म्हणून सांगिल्लें आनी सनदी दिवपाचें ठरयल्लें। त्यो ठरावीक लोकांकच दिल्यो। बाकीचे मामलेदार, उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन आनी पंचायतीत खेपो घालतात। सगळे जाण कस्टोडियन प्रॉपर्टी म्हणत हात वयर करतात। देखीक कांय कुटुंबांनी मयांतल्या वेंचणुकांचेर बहिश्कार घालपाकय सुरवात केल्या। आमकां आनीक सोंसपाची तांक उरूंक ना असो इशारो मये भूविमोचन नागरीक कृती समितीन गोंय मुक्तीचे पूर्व संदेक दिल्लो। त्या उपरांत मये पंचायतीन मयेचे वादग्रस्त जमिनीच्या संदर्भात खास ग्रामसभा आफोवन कांय म्हत्वाचे थाराव पास केले। जेंकां सनदी मेळूंक ना तेंकां ताबडतोब त्यो दिवच्यो, अर्ज दिवपाचे उरल्यात तेंकां अजून थोडो वेळ दिवचो आनी सगळी कार्यवाही मयांत जावची। तशेंच सरकाराच्या कायद्याक हायकोर्टात आव्हान दिलां। मयेकारा कडल्यान मुळावी कागदपत्रां घेवन सरकारान हें आव्हान भायरावचें। आयकात कितें ठरलें तें ग्रामसभेत। तो ठराव आमी म्हणजे असो तो ठराव स्पेशल ग्राम तो तुम्ही फॉरवर्ड करतले तो म्हणजे ते एक आमी निवेदन करून आमी एक सरकाराक आनी आमदाराक आमी दितले। तांकां संदी दिवची आनी टायम थोडो वाडोवन दिवचो ते अर्ज करपाक, हो एक ठराव थंय मांडलेलो आसा। त्याच्या नंतर जे कलेक्टर किंवा जे कार्यवाही ह्या प्रश्ना संदर्भात जाता, जे आर्ग्युमेंट जाता ते दिवचले किंवा मयेच्या पंचायत कार्यालयान हांगासर जे कायमस्वरुपी एक ऑफिस उक्तें करून ती हांगासर जावची आनी ह्या कामाची अंमलबजावणी आसा ती बेगिनान बेगीन जावची अशें ठराव आयच्या ग्रामसभेन पास केल्ले आसा आनी सगळ्या लोकांनी बहुसंख्येन तांकां अनुमोदन दिवन पास केल्ले आसा। एक महत्वाचो विषय आसा तो म्हटल्यार सरकारान जो मया खातीर कायदो केल्लो आसा हो कायदोच हायकोर्टान चॅलेंज केल्लो आसा आनी हो हायकोर्टान चॅलेंज करपी मनीस कोण आसात तर ते पोर्तुगालचे मनीस आसा जो येवरीक हांगासर त्या वेळाचेर म्हणजे गोंय स्वतंत्र जावच्या पयलीं जो हांगासर येवरीक आसलो तेच्या नातलगांनी हो कायदो चॅलेंज केल्लो आसा आनी त्या खातीर हांव सरकाराक विनंती करता, सरकारचो जो एजी आसा ताका हांव विनंती करता की ह्या संदर्भात तेणी सखोल चवकशी करपाक जाय। आज ते येवरिकाचे नातलग जे आसा हे नातलग कितें म्हणटा की मये गांव जो हो तेंचो आसा, हो मये गांव तेंचो न्हू हे दाखोवपा खातीर आमचे कडेन कागदपत्र आसा।
जेन्ना पोर्तुगीज जेन्ना गोंयान येयल्ले आनी गोंय येयल्या नंतर मयें गांव तेंचे कडेन कसो गेलो हेची सगळी कागदपत्रां मयेंकारां कडेन आसा ती आमी तुमचे कडेन दिता ती कागदपत्रां हायकोर्टान तुमी सुपूर्द हायकोर्टान तुमी दाखयात आनी तेंच्यांनी जे चॅलेंज केल्लेले आसा पण ते भायर मारात ही आमची एक विनंती आसा. आणि मुक्ती दिसा निमतान दिवचले जाल्ले सुवाळ्यात मयेचो आमदार प्रवीण झांटयेन मयेच्या स्थलांतरितांचे मालमत्तेच्या विशयाचेर कितें उतर दिलें तेवूय पळयात. ताणें आमचे आतां एवॅक्यूएट प्रॉपर्टीचो काल प्रश्न आशिल्लो. आतां चडशे आमचे कडेन जितले आतां पर्यंत जे लोकांनी प्रपोजलां दिल्ली आसात ते फुडल्या 3 म्हयन्या भितर सॉल्व करतले हांव मुद्दाम मामलेदारा कडेन मुद्दाम सांगिल्लें आसा. जितले बेगीन आमी ते सॉल्व करून ते आमी फुडें धाडपा जाय आनी हो प्रॉब्लेम जो मयम लोकांचो आसा तो सॉल्व करपा जाय. जाल्यार पेडणे तालुक्यांतल्या वजरी गांवाचें दुख्खय समांतर आसा. ह्या गांवार पोर्तुगेज काळा सावन कोर्ट रिसिवर नांवाच्या सालाजाराची सत्ता आसा. कोर्ट रिसिवराच्या विरोधात 1945 शेतकार आंदोलन जाल्लें. त्या उपरांत गोंय मुक्त जावन 59 वर्सां पुराय जालीं. पूण प्रशासन लोकांची बाजू घेनासतना कोर्ट रिसिवराची तळी उखलून धरता असो वजरीकरांचो आरोप. त्या निशेधांत शुक्रारा तेंच्यांनी गांवांत व्हडली मशाल रॅली काडली. आयकात वजरीकारांची क्रांतीची उतरां. वजरी गावाला मुक्ती कधी गोंय मुक्त जावच्या पयलीं आमचें पोर्तुगीजांचें राज्य आसलें आनी पोर्तुगीजांचें राज्य आसतना खऱ्या अर्थान जर हांगा खूब जाण शेतकार आसा तांकां खबर आसतलें खऱ्या अर्थान भाटकारांचें राज्य आसलें आनी ह्या भाटकारान अक्षरशः रक्त पिळा रक्त सोसून घेतला हाच्या बद्दल दुबाव ना. म्हणजे आमचे शेतकार कसताले जमीन भरपूर श्रम करताले पण 12 म्हयने खावपाक तांकां अन्न मेळनासली ही वस्तुस्थिती आसा. गोंय स्वतंत्र जालें भाऊसाहेब बांदोडकराच्या नेतृत्वाखाली सरकार जालें कसेल त्याची जमीन आनी राहता त्याचं घर हो हक्क जालो आनी त्या खातीर गोंय वेगळें जालें. पण दुर्दैवाची गोष्ट आसा की अजुनूय वजरकारांक हो न्याय मेळूंक ना आनी हेच्या खातीर खूब गरज आसा. म्हणजे 60 आतां सरपंच माजी सरपंचान सांगलें तशें 60 वर्सां जालीं आमकां स्वातंत्र्य मेळून पण जर आमच्या भुमीचेर आमच्या जमिनीचेर जर आमकां हक्क ना जाल्यार त्या स्वातंत्र्याक व्हडलो जो कांय अधिकार ना कांय हक्क ना आनी कांय अर्थूय ना की हो जो एक अतिशय म्हत्वाचो प्रश्न. आनी म्हणजे पयलीं भाटकारान लुटले ते लुटलेच आमकां पण आतांय जर वेगळे कायद्याचे आडखडी हाडून आनी तांत्रीक गजाली खातीर जर लुटपा आसत जाल्यार हो सगळो गांव एकठांय आसा गांव एकठांय रावतलो. आनी वजरी गांवांक एक संघर्शाची परंपरा आसा. वजरी गांव स्वाभिमानी गांव आनी ह्या सगळ्या हेजो परंपरेचें एक ल्हान पुस्तकूय आसा अन्यायाने गांजलेला वजरी गांव. त्या वेळार जे अशिक्षीत शेतकार असले अडाणी शेतकार असले तेणे सुद्दां ठामपणान रावन ह्या गजालीचो विरोध केला. त्या काळान जर विरोध करू शकता तर आयच्या काळान जे सुशिक्षीत आसात समंजस आसात स्वाभिमानी आसात 4 पयशे हाताक आसात जाल्यार ते सुद्दां ह्या गजालीक लडटले. तेन्ना हांव विनंती करता सरकाराक आनी बजा येता त्या लोकांक जे आजुनूय पोर्तुगीज शाही राबोवंक सोदता आनी आजुनूय आपल्या पावला सकयल ह्या लोकांक दाबूंक सोदता तांकां इशारो आसा आजुनूय सुदरा नाल्यार तेजे परिणाम खूब वायट जाता. गोवा 365 खातीर मयेच्यान महेश गोवेकार आणि वजरीच्यान संदीप कामुलकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोरोना महामारीक लागून निर्माण जाल्ली स्थिती ह्या व्हायरसाच्या विरोधात देशान तशें गोंयान दिल्लें झूज हेचेर सगळे मंत्री उलयले. कोरोना महामारीच्या निमतान तरी आत्मनिर्भर जावपा खातीर लोकांनी केल्ले यज्ञ तोखणाय करपा सारखे आशिल्ल्याचें तेंच्यांनी सांगलें. आयज अनेक जाणांक प्रश्न पडटा की आमी हे गोंय मुक्तीचे 60वें वर्स येद्या व्हडल्या दबाज्यांत कित्याक मनयता. आमचें गोंय हे देशाचे गिरेस्त दायजाचें प्रतीक जावन आसा. छत्रपती शिवाजी महाराज छत्रपती संभाजी महाराज हांच्या चरण स्पर्शात पावन जाल्ल्या ह्या भुमीत नव्या पिळगेक राष्ट्रवादा कडेन आकर्शीत आनी प्रेरीत करपाची ताकद आसा. ही आमच्या परजळीत इतिहासाची उजळणी करून आमकां गोंयचो फुडार घडोवपाचो आसा. आमी गोंयच्या नव इतिहासाच्या एका म्हत्वाच्या टप्प्यार पावल्यात. फाटल्या 59 वर्सांचे सिंहावलोकन करून फुडल्या वर्साची आणखी वाटचाल करपा खातीर वेळ आयिल्ली आसा. जण एकलो गोंयकार जेका ह्या मताचो आसा.
आमी ह्या दायजाचो संस्कृताचो अभिमानाचो तो गोंयकार नवगोमंतकाचो निर्माणाच्या वाटेर जावन आसा. सुविद्य सुसंस्कृत सुविचारी प्रगतीशील उद्यमशील अशें गोंय आमच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नान घडप शक्य आसा. हांव सगळ्यात गोंयकारांक अपील करूं सोदता की गोवा मुक्तीक आमकां आनीक पण उल्लेख करता स्वतंत्र सैनिकांनी दिली. पुर्तुगेज जे आसा तांकां धांवोवन घातले आनी आमकां आज मुक्ती मेळ्ळी आसा. आयज आमकां सगळे एकठांय जावन मुक्ती मेळोवपाची आसा की ह्या सगळ्या संकटाचेर कोविड महामारीचे संकट जे आसा, मायनिंग बंद आसून काही तरी आमकां प्रॉब्लेम आसा, तर अशे अनेक संकटां फुडले सध्या आसात. त्या संकटाक मात आमी करतले जाल्यार ह्या मुक्तींतले आमकां मुक्ती मेळटले जाल्यार आमी सगळ्यांनी एक संघ रावन काम करपाक जाय. आज आमकां खंय तरी लढपा नाकात. आमी आज आझाद आसात, ताट बांदून जगूं शकतात. आमी आज स्वतंत्र आसात, आमी गुलामगिरी करना. त्या स्वतंत्र आमकां ती मुक्ती आमकां स्वतंत्र सैनिकांनी दिली. पण आमी ह्या गोर गरिबींतले म्हणजे काही खूब त्रास आसात किंवा काही संकट आसात, ते संकट येतात त्याची निवारण करपा खातीर, तेतूंतल्यान मुक्ती मेळोवपा खातीर आमी आयज त्या काम करपाची गरज आसा. आनी तशें आमी एक संघ रावन करतले. आयच्या दिसाक गोवा मुक्तीच्या 60व्या ह्या वर्सात तुमकां सगळ्यांक हांव परबी दिता. आनी एकच हे फुडले वर्सभर गोंय हे साजरी करता आसतना हे राजकीय विरीत म्हणल्यार राजकारणात विरीत जावचे, हे खंयच्याच राजकारणात बाजू कुशीन दवरून म्हणटाचे सगळ्या पक्षाचे लोक, सगळ्या धर्माचे लोक सगळे एकत्र येवन आख्खे वर्सभर आमी मनोवपा जाय. Mahatma Gandhi NREGS, an expenditure of 2.2 crore and 66,458 man days have been undertaken for government projects. Also, we are in process of identifying such more Government of Goa projects which will enable us to utilize at least 50 crore through this scheme. This money comes from the aid which is given by the central government. This has resulted in several families obtaining the benefits of the scheme, especially during this pandemic time. I have instructed my Department of Science and Technology to focus on innovation, and also we are in process of strengthening the Innovation Council. My Department of Ports is in process of developing jetties so as to make them more navigable only for passenger use. I have taken special note of the ill effects of the pandemic on the barge industry, and the government is in process of looking at their concerns which will help in the revival of this industry. 35 कोटीचो केन्ना विचार सुद्दां करून नासतले की 35 कोटीचो ग्राउंड आमचो सदां बसला खूब जाता. म्हणजे स्पोर्ट्समॅन तो सारके खूब जाले कारण तांकां नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर स्टेडियम मेळ्ळें, इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळ्ळो. आमचो जो स्पोर्ट्समॅन तो खंयच कमी पडूंक शकना. त्या खातीर हांगासर प्रगती जाल्ली आसा. आज तुमकां आसतले रवींद्र भवन हांगासर येतात, आयुष्य हॉस्पिटल येतात, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगाचे आतां आमी हें काडटात. ऑलरेडी टेंडर वर्क ऑर्डर दिवपाचें टेंडर जाल्लो आसा. ती बिल्डिंग आज बरी जाल्ली. क्रिकेट स्टेडियम येता. रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक विरोध चालूच आसा. शुक्रारा राती कडेन गोंयभरच्यान सुमार 100 लोक आरोशी रेल्वे रुळाचेर बसलेले, पूण पुलिसेन हस्तक्षेप करून लोकांक धांवडावन घातले. मुरगांव बंदरात जावपी कोळशाची हाताळणी आणि रेल्वे मार्गान जावपा आशिल्ल्या कोळशाचे येरादारीक विरोध करपा खातीर हो नियोजनबद्ध निशेध आशिल्लो. मोले प्रकल्पाक विरोध करपी कांय जाणांक पुलिशेन पणजेच्यान ताब्यात घेतले. पाटो आनी चर्ची कडेन ते आंदोलन करताले. राष्ट्रपती पणजे येवपा आशिल्ल्यान ह्या आंदोलकांक बशीत घालून गुंडायले. हो व्हायरल जाल्लो व्हिडिओ पळयात. ही बस जेन्ना कोलवाळे मार्गाचेर आशिल्ली तेन्ना कांय जाणांनी ती आडयली. कांय विरोधकांनी हाचेर आवाजय काडला. पळयात. कितें चल्ला हे बॅच कितें काडले पोलिसांनी हे कितें चल्ला कितें
हे आमच्या गोंयकारांक सतावची कामां चल्लेली आहात. पणजे कित्याक लागून कितें प्रॉब्लेम कितें जाला एसपीन फोन करपाक ना कितें कारण कितें तांकां खबर आसपाना आमी कितें आसा ते साहेबा कडेन उलोवया न्हू तांकां नाही आता भुरग्यांक बाउंड्री भायर व्हरोन सोदता न्हू आमच्या भुरग्यांक वयतले फ्लॅश मॉब करूंक आमचो फ्लॅश मॉब जो चालू आसा गोंयांत आमी म्हापसा वयतले फ्लॅश मॉब करूंक आनी आमकां पणजे हाडयला आनी ड्रायव्हराचे लायसन्स घेतला हांगा आनी ड्रायव्हराक धमकी दिवन गाडी हांगा हाडल्या 19 जाण चेडवांक गाडयेन आसात 19 जाण चेडवां आनी एक लेडी कॉन्स्टेबल कोणाक हाडोवंक कोणाक राखोवंक हे गोंय राखतात लिगल मनीस इल्लिगली भुरग्यांक खंय वतात त्या भुरग्यांकूच खबर ना हे कितें नाका जाल्ले व्हॉट इज दीस आनी नांवां काडल्या आपणाची बॅचीस काडल्या आपणाचे पोलिसांनी आपल्या बॅचे काडलेले आहात पळयात हे कितें चल्लेले आसा हे गोंयान हे राजकारण जे चल्लेले आहा घाणेरडे गोवा 365 खातीर आरोशीच्यान हिरो महाले. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. एडलेड टेस्ट मॅचीचेर शेक गाजोवपी भारतीय पंगडाचे आव्हान कांय वरां भितर नाट्यमय रितीन आटापलें. 8 बॅट्समॅन राखून ऑस्ट्रेलियान भारताचेर जैत जोडून 4 मॅचींचे टेस्ट माळेत 1-0 अशी आघाडी घेतली. जोश हेडलवूड आनी पॅट कमिन्सान बरी बॉलिंग करून भारताचो डाव 36 धांवड्यांनी आटापांत हाडलो. जैता खातीर आसलेले 90 धांवड्यांचे आव्हान ऑस्ट्रेलियाच्या खेळगड्यांनी सहजतायेन पूर्ण केले. मॅथ्यू वेड आणि जो बन्सान पयले विकेटी खातीर 70 धांवड्यांची भागीदारी करून ऑस्ट्रेलियाच्या जैताचो मार्ग मोकळो केलो. दुसऱ्या दिसाचो खेळ सोंपचे पयलीं भारतान 1 विकेट व्हगडावन 9 धांवड्यो केल्ल्यो. दिसाच्या निमाणे कडेन भारता कडेन 62 धांवड्यांची आघाडी आशिल्ली. तिसऱ्या दिसा भारताची सुरवात बाद जाली. नायट वॉचमन जसप्रीत बुमराक कमिन्सान रोखडोच पॅव्हिलियनांत धाडलो. हाचे उपरांत भारतीय पंगडाक गळटी लागली. मयंक अगरवाल, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, वृद्धीमान साहा, रविचंद्रन अश्विन एका फाटोफाट एक आउट जायत रावले. फकत 11 धांवड्यांत भारताचे 9 बॅटमन आउट जाले. 36 धांवड्यांत भारताचे आव्हान सोंपले. आतां मेरेनचो सगळ्यांत कमी स्कोर. क्रिकेटीच्या 65 वर्सांच्या इतिहासात आतां मेरेनचो सगळ्यांत उणो स्कोर. भारताच्या एकाय बॅटमनाक 2 अंकी धांवड्यो करपाक जमल्यो ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयच्या वातावरणात व्हडलोसो बदल जाल्ल्याची दिसून येवंक ना. वातावरण निवळ आसलें. चडांत चड आनी उण्यांत उण्या तापमानांतय तितलोसो बदल जाल्ल्याचे दिसूंक ना. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत वातावरण सामान्यच आशिल्ले. राजधानी पणजेन सगळ्यांत उणे 22 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. फुडले 5 दीस वातावरण सुकेच आसतले. मळब निवळ आसतले. सांजवेळार दाट धुके पडूं येता. चडांत चड तापमान 34 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22 डिग्री सेल्सियस आसतले. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत वातावरण निवळच आशिल्ले. चडांत चड आनी उण्या तापमानात बदल जावंक ना. पणजेन सगळ्यांत उणे 22 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. फुडले 5 दीस तापमान सुके आसतले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोना महामारीचे दीस. घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.